नमस्कार. सद्याक आमी आसा मेरसे आलवा सर्कल हांगसर. ह्याच्या सर्वीस रोडच्यान आमी वतले आनी ह्या सर्वीस रोडच्यान जे जंक्शन आसा फुडल्या जंक्शन मेरेन आमी वयतले. फक्त ह्या भागानूच आमी पळोवया ह्या सर्वीस रोडार कितले स्पॉटार अशे गार्बेज डंप केल्ले आसा आनी कसले कसले गार्बेज आमकां पळोवंक मेळटा ते. आमी पळयता की गोंयचे हायवेज तशेंच सर्वीस रोड खुबशे असे स्पॉट्स आसा ते गार्बेज स्पॉट्स जाल्ले आसा. खुबशे सर्वीस रोड्स मोठे ट्रक्स तेंचे पार्किंग लॉट जाल्ले आसा आनी खुबशे सर्वीस रोडार आमी पळयता की आडसरां विकपाचे गाडे घाल्लेले आसा. ह्या गार्बेजीन आमकां पळोवंक मेळटा की आडसराचे ते वेस्ट उरता वयले सोलां आनी तशेंच ते कन्स्ट्रक्शन मटेरियल्स उरलेले जे आसता वेस्ट ते हाडून हांगा डंप केल्ले आसता. इलेक्ट्रिकल गुड्स हांगा मेळ्ळे आसा. खुबशे डॉमेस्टीक पॅट्स जे आसता डॉग्स किंवा कॅट्स ते पिड्ड्यार जाले उपरांत ते मेले उपरांत ताका साकान घालून हांगा येवन उडयल्ले आसा. पूण हे क्लियर करपाची हे जबाबदारी कोणाची? पंचायत, नॅशनल हायवे ऑथॉरिटी कोण करतले? केन्ना हे क्लियर करूना जाल्यार हेजे जे वास घाण हांगा मारलेले आसा ते हांगा सोसूंक जायना. खुबशेच आमी पयल्या सर्वीस रोडार हांगा वॉकिंग करताले इवनिंग लोक, आतां ते करिना. कित्याक म्हणजे ह्या गार्बेजा कडेन चलोंक सुद्दां जायना. आमी मागता की ऑथॉरिटीन बेग्यातले बेगीन हे क्लियर करची आनी जे गार्बेज हांगा डंप करतात तेंचेर कारवाई जावची. तुम्ही पळयतात GNH. ओ मेलो कितरे रस्ता पोज मरे जॉन बाब टायर झाल्या मरे ब्रेक आनी केस लागतले. मुझे भाशे हड्डे जाले इथे. हॉड चेंज कर मरे, कितें टायर चेंज कर मरे. खंय चेंज केला बरें? येच योकोहामा टायर एक्सप्रेस. ओय योकोहामा टायर एक्सप्रेस सगळे टायर सोल्युशन एका जाग्यात. नवे टायर्स विथ 5 years अनकंडिशनल वॉरंटी. वाह मॅगविल्स, वाह टायर चेंज, टायर सर्विस, वाह नायट्रोजन गॅस, व्हील अलाइनमेंट अँड बॅलन्सिंग, अरे वा. पेपरलेस बिलिंग आनी जायते. हे सगळे बेस्ट प्राइस आनी एक्सप्रेस सर्विस आहा. गाडी सारखी बटर आणि सर्व्हिस सारखी फास्ट मरे. फास्ट नो एक्सप्रेस योकोहामा टायर एक्सप्रेस ऑपोजिट सनशाइन हॉस्पिटल, आलेम हायवे, मारगांव. आनी मग दोतोरागे वच मरे. पळय